आमकां गव्हर्मेंट ऑफिसरां कडल्यान म्हायती मेळ्ळी की सनबर्न ही वेगळीच बातमी, सनबर्न तिकेट्यो सेल जाल्यात म्हणून. पण आज सकाळी 10 वरांचेर हांव स्वता सनबर्नाच्या वेबसायटीचेर गेलो जाल्यार हांगा पळयशात जाल्यार तुमी तिकेट विक्री चालू जाल्ली आहा. आतां दुसरे पेजीर जेन्ना क्लिक केले सनबर्नाच्या, थंय आतां वागातोर डेट दिल्या 27 ते 30 2015 डिसेंबर. अर्ली बर्ड VIP पयलीं म्हाका दिसता कदाचित आतां डॉलराचेर रेट वयर वचपाक लागिल्ल्यान हांच्यांनी थंय धंदो करपाक चिंतला. पयलीं टिकेट्यो आहा ती इंडियन INR विकताले, आतां हांगा दिला $246 एक टिकेटीचो कॉस्ट VIP टिकेट, आनी नॉर्मल टिकेट आहा ती $138. जेन्ना ताचेर क्लिक केलें आनी हांव स्वता बूक करपाक गेलो, हांगा क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स घालपाक आयले, हांवें घातले ना कारण म्हाका करपाचीच नाशिल्ली. हांगा फूल फायनल आयले अमावंट इज इन्क्लुडींग टॅक्स धरून $270 270.60 डॉलराचेर. तुम्ही कन्वर्जन करून पळया ते कितलो जालें ते. आयचो रेट आहा ₹66. त्या भायर थंयच बंद जायना, हँडलिंग प्लस वॅट म्हणटा, हँडलिंग प्लस वॅट म्हळ्यार सरकाराच्या नांवाचेर लुटून खावप आनी हे पयशे मंत्री आमदारांक पावता थंयच बंद जायना. आतां ताच्या मुखार क्लिक केलें, लास्ट पेज आयली. ऑल टिकेट्स आर 100% गॅरंटीड, बाय विथ कॉन्फिडन्स. कारण गेल्या वर्सा टुरिझम मिनिस्टर दिलीप पर्वळेकर म्हणिल्ले की सिंगल विंडो सिस्टम करतले म्हणून. आता एक गव्हर्नमेंटाचे सिंगल विंडो का ताच्या घराचे सिंगल विंडो ते आमकां खबर ना. हे मुख्यमंत्र्यान आनी कमर्शियल टॅक्स जो कमिशनर आहा हाणें सांगपाक जाय की हे परमिशन दिला काय ना, नाल्यार बंद जातले काय ना म्हणून 24 वरां भितर. कारण हे मोठे स्कॅम आसा, टिकेटींग चालू जाल्यात, गव्हर्नमेंटाचो कंट्रोल ना. हातून एक क्लियर स्पश्ट जाता की कॅबिनेट मंत्र्यांक, मुख्यमंत्र्याक, कमर्शियल टॅक्स कमिशनर तसोच टुरिझम मिनिस्टराक तांच्या विंडोतल्यान पयशे पावतात काय म्हणून. हाजेर सरकारान 24 आवर्सा भितर रिएक्शन दिवपाची गरज आहा, नाल्यार बंद करपाची गरज आहा. अदरवायज इट विल बी व्हेरी क्लियर and we are sure that no permissions have been granted till date. So this is a big racket. एक तर गोंयचे नाव घाण जाता हातूंतल्यान, कित्याक फाल्यां जर सरकारान परमिशन दिलें ना, whether these people will refund, गोंयचे नाव आंतरराष्ट्रीय मळाचेर घाण जातलें.